नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. अस्नोटी श्री मलोरामनाथ देवालो प्रतिष्ठापन कार्यक्रम सोमवार 1 मे. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी सातेवाडा हिंगा अस्नोटी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवालो उपदेव श्री मलोरामनाथ देवालो दुसरो प्रतिष्ठापना उत्सव सोमारा 1 मे 2023 असून त्या निमित्तान श्रीच्या आवारात विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केला. पुरातन लिंगरूपी या देवस्थानाचे बांधकाम करून गेल्ले वर्साक अष्टबंधन केले. औंदू दुसरे प्रतिष्ठापन उत्सवा निमित्तान सोमाराक सकाळी 9 वाजताना नवग्रह पूर्वक श्री गणपती अथर्व शिष्य श्री दुर्गा शांती श्री हनुमान मंत्र हवन श्री नागदेव मंत्र हवन रुद्र होम आणि पूर्णाहुती. दनपारा 1 वाजताना श्रीची पूजा तीर्थप्रसाद वितरण. दनपारा 1:30 ते 3:30 वाजतापर्यंत श्री महेश पांडुरंग रायकर हेमगेर सौजन्यान अन्न संतर्पण जातले. रात्री 10 वाजताना स्थानिक कलाकार सादर करतले. आत्माराम भगत लिखित अखंड नाते रक्ताचे या मराठी नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तांक हजर रावन श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशे श्री मलोरामनाथ देवस्थान कमिटीन सार्वजनिकांक कळयला. श्री अस्नोटी सातेवाडा हे मलोरामनाथ देवस्थानाचे एक वास्तू निर्माण जाल्ले आसा आमगेले. हे एक प्राचीन एक शिवलिंग आशिल्ली हिंगा. तेन्ना एक ल्हान प्रमाणाची एक गुडी आशिल्ली तेन्ना. अगदी हे पौराणिक अशे पांडवकालीन अशे एक स्थान म्हणून आमकां आमगेल्या पुर्वज लोकांना तेमगेल्या एक बिलिवेगा प्रकार म्हळ्यार तेमगेले म्हणण्या प्रकार एक खूप प्राचीन कालीन एक उद्भव लिंग म्हणून गेले अशें मान करतात आमी. आनी हे देवस्थान अगदी तत्काल स्वयंभू म्हळ्यार आपलेशें उद्भव जाल्ले अशें लिंग म्हणून अशें हे केल्लें. हे आमकां गेल्ल्या 2016 जेन्ना हिंगा आमकां हिंगे कार्यक्रम म्हळ्यार जाल्यार पयले एक साप्ताहीक पुजा कितें लिमिटेड कार्यक्रम जाताले. जशी जशी ही आमगेली नवीन ही पिळगी येयली तशें तशें हिंगे कार्यक्रमाचे हिंगे उत्सवाचे दिवसोदिवस वाड जाती गेली. तेन्ना आमकां जे ह्या उत्सवाक काही कार्यक्रम उत्सव करतना आमकां समस्या जाताले. म्हळ्यार पुजा पाठ सांस्कृतीक कार्यक्रम जाताना म्हळ्यार ल्हान अशी एक हे आशिल्ली निमित्तान हिंगे एक गुडी आशिल्ली निमित्तान. आनी आमगे लोकांक दिसलें की हिंगे बरें एक भव्य मंदिर निर्माण करचें. आनी त्या प्रकार आमगेले ह्या जे आमगेल्या भावीक लोकांनी सगळ्या ह्या मंदिराची निर्माण करचे एक इच्छा प्रकट केली. आनीक तशेंच आमी सगळ्या कडेन हे सांगले विचार सांगलो तर हरकत ना हिंगे एक मंदिर करच्याक सगळ्याक एक सहकार आनी सहाय दितात आमी म्हणून. त्या प्रकार आमी 2016 1 मे 2016 एक मिटींग घेतली. तेन्ना हे एक देवस्थान एक भव्य देवस्थान एक निर्माण करची एक आमी संकल्प केलो. तेन्ना सगळ्याल्या जे भाविकाल्या हेचे प्रमाणे देणगी अगदी प्रत्येक भाविकान आमकां मोठी ल्हान ती मोठी देणगी दिवन ह्या देवस्थान निर्माण करण्याक सहाय केल्लें आसा आमकां. आमी अगदी विजृंभणेन हो देवस्थाना उद्घाटनाचो आनी हिंगा जे धार्मिक विधिविधान कार्यक्रमाचो प्रारंभ करतले. तेन्ना भाविका कडेन सगळ्या कडेन विनंती ह्या कार्यक्रमात सगळ्या भाविकांक उपस्थित रावन ह्या देवाल्या कृपा आशिर्वादाक पात्र जावचे अशी आमची ही विनंती आसा. धन्यवाद. 200 LPD सोलार वॉटर हीटर GST आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिल्ले सोलार वॉटर हीटर किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड टोल नाका सदाशिवगड कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC and MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज टोल नाका सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकांक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हरेक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला.
कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकां आसात। या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता, कोणाकूच कसलेच बंधन ना। सरकारी सुटी तशेंच प्रत्येक सोमार, दुसरो आणि चौथो मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजेर 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता, अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती तर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयलां।